पेडण्यातले सुमार 100 विद्यार्थ्यांचो पेडणे तालुका भंडारी समाजतर्फे भोवमान केलो. 10वी, 12वी, पदवीधर आणि पदव्युत्तर परीक्षेत 70% वयर गुण मेळयल्ल्या सुमार 100 भुरग्यांचो ह्या वेळार समाजतर्फे मानेस्त रवी नायक, मंत्री जयेश साळगांवकार, आमदार दयानंद सोपटे आणि हेरांच्या हस्तुकीं भोवमान केलो. पेडणे तालुका भंडारी समाजाच्या ह्या भोवमान सुवाळ्याक हजर आशिल्ले मानेस्त आमदार दयानंद सोपटे, मंत्री जयेश साळगांवकार आणि पेडणे तालुका भंडारी समाजाचे अध्यक्ष उमेश तळावणेकाराचे उलोवप जाले. तुमचो रिस्पेक्ट तुमचे कडेन धांवून येवपाक जाय. तुमकां मान जो मेळपाक जाय, मान मागोवची गरज पडोंक जायना. तो मान प्रत्येक स्तराचो तुमकां मेळपाक जाय. अशा पद्धतीचे शिक्षण तुम्ही घेयात. खंयचोय समाज जर आमी वयर काडटले तेची पयली एक संगत उरता, आमदार मंत्री म्हणजे खरें म्हणजे आमदार आणि आमची संख्या ह्या गोंयांतली. त्या गोंयाच्या विधानसभेत 40 आमदार असतात. आम्ही 60% जर धरले जाल्यार 24 आसपाक जाय. 24 बरोबर. आज कितके आमी 24 आसपाक जाय. आसा 6 ते आमी काँग्रेसीन आहात 3, आमचे मंत्री जे गोवा फॉरवर्डाचे आहात तेतून आहात 2 आणि बीजेपी आहा 1. पण हे व्यासपीठ प्लॅटफॉर्म मेळपाक लागून स्वताक तयार करता, स्वताक आपण तयार करपाक जाय. म्हाका खबर आसा जेन्ना हांव एक सुनापरान्त जिल्हा पंचायत एक एम्बिशियस कॅन्डिडेट म्हणून हांव रवी नायक बाबा कडेन जेन्ना गेलो, म्हाका अजून याद येता की म्हाका सर तुमी फुडें काडपाक जाय, तुमी आमचे लिडर आसा एक आणि तुमी खुबशा लोकांक फुडें काडलेले आसा, खुबशा लोकांक सपोर्ट करता, फुडें काडपाक जाय. तेंचें एक उत्तर आसलें की जयेश तुवें स्वताची टिकेट तुवें रावची पडटली. टिकेट मेळटली, टिकेट तुजे कडेन चोळोन येवपाक जाय. तुजे कडेन स्वता जावन खंयची पार्टी फुडें येवपाक जाय. आनी तशेंच जालें. हांव काम करीत रावलो. स्वताची टिकेट स्वता तयार असो करपाचो प्रयत्न केलो आनी म्हाका दिसता तें मार्गदर्शन तितून आमच्या रवी नायक भावाचें आसलें. आनी तांकां लागून तेंचो खंय तरी म्हणजे तो एक तकलेर धरून हांव फुडें सरलो. तर म्हाकाय तुमकां सगळ्यांक एक सिमिलर कायंड ऑफ एडवायस म्हाका तुमकां दिवपाक म्हाका दिसता की तुमी जेन्ना आयज हांगासर पावले, तुमी इच्छा तुमी चिंतला आसतलें आपूण फुडें जावन कोण तरी जातलो, फुडें जावन कोण तरी आपूण अचीव करतलो, कितें करतलो. पूण हेका जर तुमचे प्रयत्न ना, हेच्या फाटल्यान जर तुमचें डेडिकेशन ना आनी जर इच्छा शक्ती ना जाल्यार दॅट इज ओन्ली अ विश. फक्त इच्छा जावन ती उरतली. पूण हे इच्छेक जर तुमी त्याग गोड पावलो तर तुमी मेहनत दिशात आनी हो इज द ओन्ली गोल. म्हाज्या लायफान हेचे आतां एक शॉर्ट टर्म गोल म्हण आसता तेन्ना मॅनेजमेंट हितून शिकयतात. इफ यू फेल टू प्लॅन म्हणजे प्लॅनिंग आसपाक जाय. एक गोल आपल्या नजरे समोर दवरपाक जाय आनी शूड प्लॅन टुवर्ड्स इट. त्या गोलाच्या दिशेन आमी वाटचाल आसपाक जाय. इफ यू फेल टू प्लॅन यू प्लॅन टू फेल. तूं प्लॅन करता, स्वता जावन तूं प्लॅन करता आपूण फेल जावपाक. सो प्लॅन अकॉर्डिंगली, प्लॅन द गोल अहेड, कीप अ गोल इन फ्रंट ऑफ युअर आयज आनी हेजे वयल्यान गोष्टी कित्याक केन्ना फरक जाता. मिस्टर मनोहर पर्रीकर आपण मुद्दाम पूल घेऊन करपाक येतो. तिसरे कुणाची गरज ना. दोन्ही कुणासारख्या दोन वाटे सोडल्यात जाता ते. पूण हे पयशे ही कितें तरी बायलो वचून लाडली लक्ष्मी आनी ग्रह जाता पेंडींग आसा आफ्रिकेन 24,000 कितें तरी. हे पयशे कुणा गेले? हे पयशे लोकांचे पब्लीक पयसो. आमी कितें येतात ते सरकाराचे तिजोरीन जे पयशे येतात ते पब्लिकाचे पयशे आसतात. लोकांचे पयशे तुमकां कांयच खबर ना. बसीत गेली टॅक्स आनी कितें घरा कडेन बाजारात गेली बिस्कीट घेतले आनी सगळे टॅक्स सकाळी उठले नंतर टॅक्स ते रातचे न्हिदता आसतना म्हणून टॅक्स आसता. ते पयशे जाय सगळे. हे पयशे सगळे ते हे आमचे म्हाजे घरान आमकां ना पयलीं आमकां पारां वाडयला आमकां सगळें वाडयला. चड घेयना आमकां पयशे तेंका चड हाडटात. हे पैसे जे आसात ते गरीब लोकांपर्यंत शिक्षण आमची कर्तव्य आसा सामान्य लोकां बराबर एक करपाचें. एक फाटी आनी फुडें आसा रावपाक ना. आमकां इक्वल करपाचें देशाचें स्वप्न आशिल्लें. महात्मा गांधीचें स्वप्न आशिल्लें जाती धर्म नाका, हे करूं नाका, जातीचे विभाग नाका.
जात धर्म भाषा सगळी तुमची सांभाळा, जेवण सांभाळा, पण जाती जर जमवता हे त्यांची सपून द्यायची तो आहे ना काय काय म्हणजे हे किती असतं असे लोकांकडे केंद्र आहे तो किती बरे करतात आमचे वेगळे करतात आणि तुम्ही तुमचे जीवनाचे तुम्ही शिकवणार असा आता विचार करा भुरग्यानो तुमचे आई बाबा शिका आणि तुम्ही तुमची जीवन शिकवणार आहे आणि पुढे बसा आणि पुढे तुला आहे शिक्षण संबंधी असा वाट असं ते वाटेल चला साधन सुविधा वंचित असा थंय गावात असेंब्ली उडपाक जाय असे अमेंडमेंट तसे येवपाक जाय साधारण सांगपाचे गेल्यार स्कॉलरशिप भुरग्यांक मेळना खास करून मंत्री असा आमदार असा सोपते असा रवी साहेब असा जयशय असा हे प्रायव्हेटीन तेजे लक्ष घालपाचे हे आमकां मेळचेच न्हू ह्या खातीर एक गोंयान अशी एक शक्ती निर्माण जाला की आमकां त्या पासून वंचित करपाचे तेजेर हांव ठीक वचना पण स्कॉलरशिप वर्साच्या वर्सा इस्कॉलान फॉर्म भरले गेले जाता पण भुरग्यांक मेळना जे भुरगे हाय लेवल शिक्षण घेता तेका सोशल वेलफेअरांसून फंड मेळटलो तोय पण आसा आयज मामलेदार कचेरीन गेले एक दोन महिने लोकांक सर्टिफिकेट ओबीसी मेळना आयज सरकारान गांवांनी तलाट्यांक सर्टिफिकेट दिवपाचो अलॉट चार्ज दिला पण असे गांव आसा की थंयसर नेटच ना सर्टिफिकेट कशी मेळटली माझे एक मागणी आसा मिनिस्टराकडे प्रायोरिटी तू असो एक काउंटर मामलेदार कचेरीन कर की जेणे करून जे सर्टिफिकेट ओबीसी मेळटा रेसिडेंट असो इन्कम असो नाल्यार ओबीसी असो थंय ताबडतोब 2 दिवसांनी मेळपाक जाय तरच समाजाकडे आकुंचन जावपाचे लोक येतले आमकां लोक विचारता समाजान